हडफोड्या डान्स बार कशेच येवपाक दिवचो ना, हडफोडचो सरपंच सांगता। हडफोड्या डान्स बार हाडपाचो यत्न जालो जाल्यार आमी हो प्रकार कशेच खपोवन घेवचे नात। कळंगुटे डान्स बार बंद करपाचो निर्णय योग्यच आशिल्लो अशें सरपंच सांगता। शेनवारा राती गारवार सर्कला कडेन अचकीत सुक्या तणाक उजो लागून पुराय वाठारांत उज्यान पेट घेतली। जुस्त आल्दोंचो आमदार कार्लोस फेरेरा घटनाथळार पावलो। फाटीं अश्योच कांय उजो लागपाच्यो घडणुको मुळावे भलायकी केंद्र आनी रामळेश्वर वाठारांत घडिल्ल्यो। पूण जर मुद्दम असो उजो घालपाचे यत्न करता आसत जाल्यार हे घातक कृत्य बेगोबेग थांबोवचे अशी विनवणी आमदार कार्लोस फेरेरान केल्या। IIT सांग्यारूच जातली हें आतां निश्चित जालां। मेळेवाडो रिवणच्या नियोजित जाग्याक केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयान मान्यताय दिल्या। सांग्यार येवपी IIT प्रकल्पाक शेतकारांनी विरोध केल्लो। इतले मजगतीं सरकारान सांग्यारूच IIT जातली म्हणून स्पश्ट केल्लें। निमाणे कडेन ह्या प्रकल्पाक केंद्राची मान्यताय मेळिल्ल्यान IITचो मार्ग मेकळो जाला। सत्तरींतल्यान 15,000 लोकां खातीर चलो अयोध्या येता त्या 3 वर्सांत सत्तरी तालुक्यांतल्यान सुमार 15,000 लोकांक अयोध्येंतल्या श्री राम देवळाचे दर्शन घडोवन हाडटले अशी घोशणा भलायकी मंत्री आनी सत्तरीचे आमदार विश्वजीत राणे हांणी केल्या। ब्रह्मकरमळींतल्या ब्रह्मदेव देवळाच्या परिसराचे सुशोभीकरण सुवाळ्यात मंत्री विश्वजीत राणे उलयताले। कोयमावाडो हळदोण्या 18.80 लाख खर्च करून तळयेच्या कामाक सुरवात जाल्या। ही तळी शेतकऱ्यांक उदका खातीर नितळ करून दिवची अशी थळाव्या लोकांची मागणी आशिल्ली। आयतारा ह्या कामाचो शुभारंभ थळावो आमदार कार्लोस फेरेरा हांच्या हस्तुकी जालो।
दिवचल शारांतल्या IDC वाठारांत एका फ्लॅटाक उजो लागपाची घडणूक घडली। हे घडणुकेत लाखांनी रुपयांचे लुकसाण जाले। फ्लॅटांतले गॅस सिलिंडर वेळारच भायर काडिल्ल्यान अनर्थ टळ्ळो। हे घडणुकेत फ्लॅटांत रावपी बायल नशिबान वाटावली। मरणाक झूज दिवपी मनीस आता इच्छा मरण घेवपाक शकता आणि सर्वोच्च न्यायालयान ताका मान्यताय दिल्या। गोंयांतय इच्छा मरण अंमलात हाडपा खातीर दोतोरांची संघटना मुख्यमंत्र्याक मेळटले आणि नियमावली थारायतले, अशें दोतोर शेखर साळकारान सांगले। जगपाची शक्यताय कमी आसा वा फुडें उपचार सुरू दवरपाक जाय वा बंद करपाक हे मनीस स्वता थारावपाक शकतलो। तुमकां मरण कशें जाय हे खातीर तुमच्या वतीन तुमी एक नॉमिनी वेचपाक शकतात, अशें दोतोर शेखर साळकारान सांगलें। बेतकी मुळावे भलायकी केंद्रात ल्हान भुरग्यां खातीर वासिनीकरण मोहीम राबयली। भुरग्यांची पचन शक्ती वाडची, तेच वांगडा जल्मल्या उपरांत भुरग्यांक कसलीच दुयेंसां जावची न्हय हे खातीर ही वासिनां महत्वाची थारता। जल्मल्ल्या भुरग्यांक 1.5 म्हयन्या उपरांत अडेज 3.5 म्हयन्यांचेर, 9 म्हयन्यांचेर, 15 आनी 1.5 वर्सां मेरेनच्या भुरग्यांक हे वासीन दिले वतात, ती बी फुकट, अशी माहिती मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर सिद्धेश गावसान दिल्या। शिवोले श्री स्वामी समर्थ संस्थे वतीन अयोध्या राम मंदिर स्थापना दीस वेगवेगळ्या धार्मिक कार्यावळीचे आयोजन केला। अयोध्या राम मंदिर स्थापने दिसा पुराय देशात वेगवेगळे धार्मिक कार्यावळी जावपाच्यो आसात। पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन लेगीत देशवासियांक हो दीस दिवाळे सारको साजरो करपाचें आवाहन केलां। शिवोलेत श्री स्वामी समर्थ संस्थे वतीन मठांत व्हडली स्क्रीन घालून प्रभू श्रीरामाच्या मुर्तेची प्राण प्रतिष्ठा सोहळ्याचे लाईव्ह प्रसारण दाखयतले। त्याच बरोबर छत्रपती शिवाजी महाराज सरसला मेरेन पायी यात्रा काडटले, अशें श्री स्वामी समर्थ संस्थेच्या अध्यक्षान सांगलां। सरकारान जशी कुळकारांक आपली मालमत्ता सिद्ध करपाचो कायदो लायला, तशेंच भाटकारांकूय तोच कायदो लावचो, असो थाराव आयतारा धारगळ वाठारांत पेडणे तालुका नागरीक संघटनेची बसकेत घेतली। ह्या वेळार ॲडव्होकेट सदानंद वांयगणकर, पुंडलीक धारगळकर आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले।
खाजगी प्रॉपर्टीन मोबाईल टावराक सत्तरीच्या म्हाऊस ग्रामसभेत विरोध जाला। टावर जर उबारपाचो आसाच जाल्यार तो देवस्थानाच्या जागेत उबारचो, हातूंतल्यान देवस्थानाक अर्थीक येणावळ मेळटली असो थाराव ग्रामसभेत घेतला। थळावो नागरीक अनिल गांवकर हांणी हो थाराव ग्रामसभेत मांडिल्लो। शिवोलचे आमदार डिलायला लोबोन शिवोले सडये मायणा हांगा पेवर्स घालपाच्या कामाचें उक्तावण केलें। शिवोले सातेरी देवूळ आनी होली क्रॉस चपेल वाठारांत पेवर्स घालपाच्या कामाक आमदार निधींतल्यान घाल्ल्याचें डिलायला लोबोन सांगलें। कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोचे नाझरी रिसॉर्ट बेकायदेशीर, हे रिसॉर्ट मोडचे म्हणून राष्ट्रीय हरित लवादान अर्ज दिल्या। गोंय दर्यादेग वेवस्थापन प्राधिकरणानूय हे रिसॉर्ट बेकायदेशीर म्हणून सांगिल्लें। हे रिसॉर्ट मातये भरवण करून सुवात आसा तशी करपाक 15 दिसांची मुजत दिल्या। सरकारान फाटल्या वर्सा उक्तावण केल्ल्या नव्या मंत्रालयाचेर वट्ट 74 लाखांचो खर्च। पयलीं खर्च जालो 28 लाख, उपरांत आंकडो वाडलो आनी पावलो 73 लाख 94 हजाराचेर। गेल्या वर्सा 30 मेक गोंय घटक राज्य दिसा उक्तावण जाल्ल्या मंत्रालयाचेर सरकारान वट्ट 73.94 लाख रुपया मोडल्यात। नूतनीकरण आनी सोबितीकरणाच्या कामात ह्यान पयलीं सरकारान 28.4 लाख रुपया खर्च केले। ते उपरांत ह्या कामाचो खर्च वाडलो आनी उपरांत अतिरिक्त कामा खातीर सरकारान 45.89 लाख मोडले। म्हजी जल्मभूंय मडगांव जाल्यार कर्मभूंय पेडण्यां। पेडणे सावन जेन्ना जेन्ना आपणे वेंचणूक लढयल्या तेन्ना तेन्ना हांव जिखला। ताका लागून 2027 ह्या वर्सा हांव पेडणेचो उमेदवार म्हणून विधानसभा वेंचणूक लढयतलो, अशें विधान आदलो उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकर हांणी व्यक्त केलां।
पुराय गोंया सयत हेर राज्यांनी फामाद आशिल्ल्या शांतादुर्गा कुंकळ्ळेकारीण देवीच्या वर्सुकी जात्रोत्सवाक 15 जानेवारीच्यान सुरवात जातली। हो जात्रोत्सव 20 जानेवारी मेरेन चालू आसतलो। तेन्ना समेस्त भाविकांनी व्हडा संख्येन देवीचे दर्शन घेवपाक हाजेरी लावची अशी विनवणी श्री शांतादुर्गा कुंकळ्ळेकारीण देवस्थानाचो अध्यक्ष कवेंद्र देसायान केला। साश्टी म्हालांतल्या सुमार 100 जाणांक जमनीच्यो सनदी दिवपाच्यो केशी अडकून आसात। ही प्रक्रिया बेगोबेग करून संबंधित प्रश्न सुटावो करपाचो आदेश शेनवारा पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हांणी अधिकाऱ्यांक दिला। तांणी शेनवारा मडगांवांत दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्याच्या कार्यालयात शुक्रारा वेगवेगळ्या कामांचो नियाळ घेतलो। ह्या वेळार नावेलीचो सिवरेज पायपलायन तशेंच हेर विशयाचेरूय चर्चा जाली। आंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्टात 12 देश आता मेरेन वांटेकार जाल्यात। अमेरिका सारकिल्या देशांनी भाग घेतला। आनीकूय देश फेस्टात वांटेकार जातले अशें समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगले। ते भायर ह्या वर्साच्या पर्पल फेस्टात दिव्यांगां खातीर 180 परस चड खेळा सर्ती जातल्यो। ते खातीरची सगळी तयारी जाल्या अशें फळदेसायान सांगले। दिल्लीत 5व्या वर्गा मेरेनच्या विद्यार्थ्यांक फुडल्या 5 दिसां खातीर सुटी जाहीर केल्या। वाडत वचपी थंडी आनी धुकें हाका लागून हो निर्णय घेतला। दिल्लीचे शिक्षण मंत्री अतिशी हांणी हे विशीं म्हायती दिल्या। शाळांनी शिंयाळी सुटी 10 जानेवारी मेरेन वाडयल्या अशें दिल्ली शिक्षण मंत्रालयान शेनवारा जाहीर केलें। पूण ह्या आदेशांत चूक आसा अशें सांगून शेनवारा रातीं हो आदेश फाटीं घेतलो। नव्या आदेशा प्रमाण सोमारा सावन फक्त 6व्या सावन वर्ग सुरू जातले। 5वे मेरेनच्या वर्गाक आनीक 5 दीस सुटी मेळटली। झाडां कापून नवी झाडां रोयल्या उपरांत त्या झाडांचे जिओ टॅगिंग जावपाक जाय। हे विशीं सरकारान गंभीर्यान विचार करचो अशी मागणी बाणावलेचो आमदार वेन्झी विएगस हांणी केल्या। तशेंच झाडां कापपाच्या शुल्कांत सरकारान केल्ली वाड कमी करची अशी मागणी वेन्झीन केल्या।
गोयची सर्वांगीण उदरगत जावची तशेंच घटमूट भलायकी आनी प्रशिक्षीत मनीसबळ आशिल्लें गोंय तयार करपाची मोख सरकारान दवरल्या। ह्या सगळ्याक गोंयकारांनी सरकाराक तेंको दिवचो अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां। पर्पल फेस्टाच्या आयोजनाचो नियाळ मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी घेतलो। त्या वेळार ते उलयताले। केपेचो आमदार एल्टन डिकोस्टान शेनवारा आदिवासी समाजाच्या एका कार्यावळीत आदिवासी जमातीक बोकड्यो आनी मेंढऱ्यो तशेंच धनगर समाजाक कोलो म्हणिल्लो व्हिडिओ सध्या बरोच गाजता। एल्टन समाजात फूट घालपाक सोदता असोय आरोप दोनूय समाजाच्या जाळवणदारांनी केला। जाल्यार एल्टनान केल्ले विधानाच्या फाटभुंयेर आदलो उपमुख्यमंत्री तशेंच केपेचो आमदार बाबू कवळेकारान ताका बरोच उजरायला। ग्रामसभेच्या चर्चेची मोबायलात शूटिंग करता म्हणून पंच वांगडी मेघश्याम शिरोडकरान आपल्यार हात घालो म्हणून एका बायलेन शिरोडा पुलिशेन कागाळ केल्या। रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो एक वांगडी ग्रामसभेच्या चर्चेची मोबायलान शूटिंग करतालो तेन्ना पंच वांगडी मेघश्याम शिरोडकर ताच्या आंगार धांवन गेलो तशेंच ताच्या हातांतलो फोन ताणें काडून घेवपाचो यत्न केलो खंय। ताचो फोन पडत म्हणून आपूण व्हिडिओ काडपाक सुरवात केली। आपूण व्हिडिओ काडटा ते पळोवन मेघश्यामान आपल्याचेरूच हात घालो असो आरोप ह्या बायलेन केला। रेंदेर वेवसाय सांबाळून दवरपाची गरज आसा। सध्या एक माड पाडपाक 70 ते 100 रुपया घेतात, मात सरकारी येवजण्यांचो लाव घेवन आनी आधुनिक माखनांचो उपेग करून पाडेली वेवसाय परत सुरू जावपाक शकता। ह्या सगळ्या विशीं जागृताय जायत जाल्यारूच पारंपरीक पाडेली उरतले आनी माडांची भाटाय बी।